Hosea chapter 7. जेन्ना हांव इस्रायलाक बरो करूंक तयार आसां तेन्ना एफ्रायमाचें खोटेपण आनी सामारियेचें नश्टेपण म्हज्या दोळ्यां मुखार येतात. दीस रात लोकांक फटोवन भोंवतात, चोर घरां फोडटात आनी मोआली भायल्यान धाड घालतात. तांचें सगळें खोटेपण हांव वळखतां म्हूण तीं केन्नाच चिंतिनात. तरी तांचीं कोत्तुबां तांकां वेदो घालतात आनी सारकीं म्हज्या दोळ्यां मुखार तीं उबीं आसतात. इस्रायलांत दिसपट तीं घुडमेल. तीं राजाक आपल्या खोटेपणान खेलयतात आनी तशेंच फुडाऱ्यांक आपल्या फोटींनी. तीं सगळीं पोरदवारी, पोदेरान तापोवन दवरलेल्या खण्णां सारकीं तीं. पीठ मळ्ळां तेन्ना थावन तीं फुगोन वयर सरोसर तसल्या खण्णांचो उजो आनीक पेरोवची गरज ना. राजाच्या मानाक मौजेचो दीस मनयतात तेन्ना मंत्री सोरो पिवंक दिवन ताका गरम करतात आनी आपणाच्यो मस्कऱ्यो कोत्तोल्यांचो सत्कार राजा मानून घेता. ताचेर घुडमेल कोत्ताना ते खण्णा भाशेन तापलोले आसतात. रातभर तांचो क्रोध जेमेता, मागीर सकाळ पावलो म्हणटच तो आकट्या वरी पेट्टा. खरेंच खण्णा सारके ते सगळे तापलोले आसात आनी आपणाचेर राजवट चलयतल्यांक गिरासतात. हे भाशेन सगळे तांचे राजा पडले. एकल्यान पर्यान म्हाका कदींच उलो मारूंक ना. परक्या राष्ट्रांचेर पातयेवन इस्रायलाचें निसंटन. एफ्रायम राष्ट्रा कडेन मिसळ जाता. एफ्रायम एकेच वाटेन भाजलेली पोळी. विदेशांनी ताचें बोळ खावन उडयलें, पूण हाची ताका कांय खबर ना. ताचे केंस पर्यान पिकोत वेतात, पूण हाची ताका खबरूच ना. इस्रायलाक ताचेंच गर्व लावन दिता, तरी पूण सर्वेस्परा तांच्या देवाशीं तीं परतून येनात. तीं ताका सोदूंक वचनात. एफ्रायम एका पिसाट ओगिन्यांनी पारव्या सारको. इजिप्ताक उलो मारता, मागीर आसिरिये लागीं आदार मागता. खंयचेय वाटेन तीं वचूं, हांव तांचेर म्हजें जाळ उडयतलों. मळबा वेल्या सुकण्या भाशेन हांव तांकां भुंय उडयतलों. तांच्या खोटेपणाक लागून हांव तांकां खास लायतलों. इस्रायलाचें अनुपकारपण आनी ताची शिक्षा. कोत्ताकोट्टा तांचें. म्हजे थावन तीं कोडसोरून गेल्यांत. तांणी म्हाका okman केला, तर तांचें निसोंटton जावं. पोर्तून हांवें तांकां सôddoileant, तरी तीं म्हजे विशीं फकत फोटी सांगतात. आपल्या खाटींचेर तीं पिंगत आसात खरें, पूण काळजांत थावन म्हाका तीं उलो मारिनात. दानो आनी नवो सोरो आपणाक मेळचे पासत आपल्या आंगाक घावे कोत्तात, तरी म्हजेर तीं कळपत आसात. तांच्या हातां-पांयांक ghottai-sokti दिल्ली ती हांवें, तरी तीं म्हजे आड फास मांडटात. नाच त्या देवा वाटेन तीं वळोन वेतात. एका घातक्या भाल्या सारकीं तीं. तांच्या मिजाशी उलोवपाक लागून तांचे फुडारी तलवारेन पडटले. इजिप्तांक लोक कितलो म्हूण तांकां केन्यांचो म्हाल करून आसतलो. देवाचें उतर हें.